पळोवया खबरो विस्तारान। पर्यटन मास्टर प्लान आणि पॉलिसी फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्यां भितर तयार जातली म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान हावजांत काँग्रेसीच्या फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान केल्ल्या प्रश्नाक जाप दीत म्हायती दिल्या। सरकाराक हो मास्टर प्लान तयार करपाक कांय प्रमाणात कळाव जाला म्हण मंत्री आजगावकारान मान्य केला। म्हण आतां सरकार नेटान काम करता अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही आमचे गोंय म्हळ्यार एक मास टुरिजम डेस्टिनेशन। गोवा इज एन मास टुरिजम डेस्टिनेशन आनी आमचे टुरिजम म्हळ्यार कितें ना, नॉट ओन्ली द बीचीज, होल गोवा इट सेल्फ इज एन टुरिजम स्टेट स्पीकर सर। सो इन व्यू ऑफ दीस तूं तयार कोता, तूं प्रोजेक्ट कोता मुखा वयलें कितलो देखून ट्युरिस्ट येतलो टू एट्रॅक्ट क्वॉलिटी ट्युरिस्ट, हें सगळें कोता आसतना स्पीकर सर हे कन्सल्टंटान इन द स्कोप ऑफ वर्क ऑर द टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस हे फॅक्टर घेयल्याय काय आमी जाता इम्पॅक्ट ऑन say environment, impact on water resources, impact on law and order machinery, impact on लायट गेली तुझे एर चल्ला, हे सगळे फॅक्टरांचे तुवें गेला, particularly infrastructure speaker sir. The roads leading to the famous tourist destinations are very narrow, creating congestion and chaos. So हे सगळे तुमी घेतले काळजी in while preparing the master plan, because this master plan has to be a responsible document, because in this concept of your preparation it has to be a responsible tourism master plan. Speaker sir, बाब आमचे MLA बाब नेरी आमचे फ्रेंड, पयलीं तो टुरिजम मिनिस्टर आसलेलो आनी टुरिजम जो मास्टर प्लॅन आनी आमची टुरिजम पॉलिसी हे जे तूं सांगता पळय तेजे भितर सगळें येतलें, हेजे बद्दल डावट ना। गोंयचें पर्यटन धोरण आनी पर्यटनाचो मास्टर प्लॅन तयार करपाक सरकारान पावलां उबारून हें काम करपाक घेतलां। KPMG एडवायझरी सर्वीस प्रायवेट लिमिटेड आनी टुरिजम एंड लेजर एडवायझर सर्वीस स्पेन एका अपॉयंट केल्ल्या। सगळे प्रोजेक्टचे 2 फेज आसात। फेज 1 भितर 6 मॉड्यूल आसात। फेज 2 भितर कन्सल्टंट टुरिजम डिपार्टमेंटाक फेज 1 चे सगळे मॉड्यूलचे यशस्वी इम्प्लिमेंटेशन करपाक 5 वर्सां आदार करतलो। आज मेरेन फेज 1 चे 4 मॉड्यूल आसा काम पूर्ण जालां आनी सरकारान मॉड्यूल 1, 2 आनी 3 हेका मान्यता दिल्या। म्हणजे हे प्रोजेक्ट तुजे येतले म्हणटा पळय ती सगळी स्टडी ते करतले। एक मिनिट, मॉड्यूल 4 हो अत्यंत म्हत्वाचो आसा, ज्या भितर इम्पॉर्टंट अशे टुरिजम पॉलिसीचो समावेश आसा। सरकारान अपॉयंट केल्ली एव्हल्युएशन कमिटी सद्याक मॉड्यूल 4 चो अभ्यास करता आनी हांवें पयर डिमांड्साचे उलयतना तुका सांगलाच, फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर हो टुरिजम आमचो मास्टर प्लॅन आनी तुजो टुरिजम पॉलिसी चडांत चड बेगीन करपाची म्हाजी तयारी आसा। हेजेर सिर्फ आशिर्वाद आमचो चीफ मिनिस्टरांनी हेजे भितर भार घेवपाक जाय। तूं जाणा हें कितलें कॉम्प्लिकेटेड आहा तें, कारण गोंयचे पर्यटन क्षेत्रांत एक नवे वळण टुरिजम पॉलिसी आनी मास्टर प्लॅन तयार जातकीच मेळटलें। टुरिजम पॉलिसी तयार जातकीच मॉड्यूल 5 आनी 6 चें काम कन्सल्टंट हातान घेतलो। टुरिजम पॉलिसी तयार करतना टुरिजम बोर्ड स्थापन करपा विशयी निर्णय घेवपाचो आसा आनी त्या संबंदी सगळे स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट, तूं आनी जे तज्ञ आहात तांकां सगळ्यांक भितर घेवन हेजो विचार करपाचें आमी ठरयलां आनी हें काम चालू आसा आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हो मास्टर प्लॅन्स आनी आमची टुरिजम पॉलिसी जातली। आनी जें तुवें आतां सांगलां ते मास्टर प्लॅन तयार जालो ते सगळो विचार करूनच हो दवरतले आनी तेजेर आमचें काम चालू आसतलें।